Psalm chapter 27 verse 10. आवय बापय म्हाका सांतीत जाल्यारी सरेस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. Psalm chapter 27 verse 4. सरेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव ओतरेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. Psalm chapter 27 verse 3. एक पावसूच मुझे विरोध तांबुगलू, मुझे काळीज भियोवचें ना. झूज मुझे विरोध उठो, मुजो बरोसो तीर रावतलो. Psalm chapter 91 verse 1. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदराच्या सावळेंत वस्ती करता. Isaiah chapter 45 verse 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. Psalm chapter 27 verse 1. सरेस्पोर म्हजो उजवाड आनी मुझे तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय? सरेस्पोर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? 2 Samuel chapter 8 verse 6 and 2 Samuel 8 verse 14. दाविदान हाती घेतलेल्या सर्व कामांनी सरेस्पोरान ताका जैत दिले. डिसेंबर महिन्यात नियाळची 7 दैविक उतरां. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सरेस्पोर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Proverbs chapter 16 verse 3. तुझे काम सरेस्पराच्या आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. Psalm chapter 128 verse 2. तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें, सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. Genesis chapter 26 verse 12 and 13. इसाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपले आनी त्या 6 वर्सां 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें, कित्याक सरेस्पोरान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. तांचे दनदिरवें दीस वेता वेता सडत आयले आनी तो भोव ग्रेस्त जालो. Genesis chapter 26 verse 19 to 22. इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यांनी एक बाय कणली आनी तांकां झरीचें उदक मेळ्ळें. गेराराचे गवळी इसाकाच्या गुवळ्या लागीं झगडाक देवले. तांणी म्हळें, हें उदक आमचें. देखून इसाकान ते बांयक एसेक म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय तांणी ताचे कडेन झगडें केल्लें. इसाकाच्या सेवकांनी आनी एक बाय कणली आनी ते बांय विशीं झगडें जालें, देखून तिका सिटना म्हूण नांव दिलें. थंय जावन तो मुखार गेलो आनी एक बांय ताणें कणली. ह्या बांय विशीं कांय झगडें नासलें, देखून तिका रेहोबात म्हणून ताणें नांव दिलें. ताणें म्हळें, सरेस्पोरान आतां आमकां विस्तार सुवात दिल्या आनी ह्या देशांत आमी सुफळ जातल्या. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. ओमतेल्यांक बी आनी खावप्याक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. Tobit chapter 4 verse 21. म्हज्या पुता, आमी दुबळीं जाल्या म्हूण भियेनाका. तूं देवाच्या बिरातेन चलशी जाल्यार, सर जिन्साच्या पातकातान पयस सरशी जाल्यार आनी सरेस्परा तुज्या देवाक मानवता तें करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस्तकाय लाभतली. Psalm chapter 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी मुझे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणाटीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका दमतलो आनी ताच्या पाकाटेपणा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण.
रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दोनपाराचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे तशी कसलेच वायट पावचे ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्याक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण तूं देखतलोय. कित्याक सरेस्पोर तुजो आसरो परमोनत देवाक तुवें तुजें कोटे करून घेतलाय. कसलेच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारून शिवाक आनी नगाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता.